दीस सोमार नोव्हेंबराची 18 तारीख 2024. पहिले वाचप उगडापण पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 1 ओळ 1 तावन 4 पर्यंत. अध्याय 2 ओळ 1 तावन 5 पर्यंत. जेजू क्रिस्ताक देवान केल्ल्या उगडापणाची वर्दी ही. कितें बेगीनच घडोवंक आसा तें आपल्या सेवकाक दाखोवन दिवचे खातीर देवान ताका हें उगडापण दिल्लें. आपल्या दुताक पाठोवन ताणें जुवांक आपल्या सेवकाक हें कळीत केलें आनी आपणें देखलां त्या सगळ्यांक हें देवाचें उतर म्हणून आनी जेजू क्रिस्त हाका साक्ष म्हणून जुवांव रुजवात दिता. ह्या प्रवादाची उतरां परगट करतलो भागी. ह्या उतरान कान दिवन हातूंत बरयल्ले प्रमाणे चलतलीं भागी. कित्याक निर्मिल्लो वेळ लागीं पावला. जुवांवन आसिया प्रांतांत आशिल्ल्या 7 पवित्र सभांक बरोवचें. आतां आसा, आदीं आसलो आनी फुडें येवचो आसा त्या देवातावन, तशेंच ताच्या सिंहासना समोर आशिल्ल्या 7 आत्म्या थावन आनी विश्वासी साक्षी म्हणजे मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जिवंत उठिल्ल्या आनी संवसाराच्या रायांचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्ता थावन कृपा आनी शांती तुमकां. एफेसाचे पवित्र सभेच्या पालक दुताक अशें बरय. आपल्या उजव्या हातान 7 नखेत्रां धरून भांगाराच्या 7 दिवटोण्या मदें भोंवतलो अशें म्हणटा. तुजीं कामां, तुजी वावंट आनी तुजी दीक सोंसणीकाय हांव जाणां. खोट्या मनशांक तूं सोंसून व्हरिनाय तें म्हाका कळीत आसा. देवदूत न्हय आसता, आपूण धर्मदूत म्हणून सांगून भोंवतल्यांची तुवें परिक्षा कर ते फटकिरे म्हणून काडलाय. तूं सोंसणीक म्हजे खातीर जायतें तुवें सोंसलाय तरी तुका पुरो जालें म्हणना. पूण हो एक अपराध हांव तुजे वयर मांडटां. सुरवेर तुजे थंय आसलो तो मोग तुवें आतां होगडायलाय. कितल्या उबार पावंडार तावन तूं सकला पडलाय तें चिंतून पळय. पातक रडोन जिणी बदल आनी सुरविले उर्बेस्त जिणयेक पाटये. तुजी जिणी तूं बदलिनाय जाल्यार हांव येतलो आनी तुजी दिवटोण्यां तिच्या जाग्या वयलीं काण सोडटलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 1 तावन 2, 3, 4 आनी 6. श्लोक. जैते वोन जातल्यांक जिविताच्या रुखाचें फळ खावच्याक हांव दितलो. जो कोण कोट्यांची बूद घेवन चलनासता, नसत्यांचे वाटेर रावनासता, अधर्म्या संगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ते नियाळटा तो खरोच सुभागी. श्लोक. जैते वोन जातल्यांक जिविताच्या रुखाचें फळ खावच्याक हांव दितलो. तो वाळत्या वाळाचे देगेक रोयलेल्या रुखा बरी. असोल्यो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदींच बावानात. हाणें हाती घेतले सकडी सुफळ जाता. श्लोक. जैते वोन जातल्यांक जिविताच्या रुखाचें फळ खावच्याक हांव दितलो. पूण कोट्यांची संगत अशी न्हय. ते वाऱ्यार उबोन वेता तशिल्ली पोल म्हणयेत. नितीवंत वाटांनी वर्तल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता, पूण खोटे आपल्या सुवाटांनी नाश जातात. श्लोक. जैते वोन जातल्यांक जिविताच्या रुखाचें फळ खावंक हांव दितलो. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 18 ओळ 35 तावन 43 पर्यंत. जेजू एरिको शहराच्या लागसार पावतना एक कुर्डो मार्गदेगेन बसोन भीक मागून आसलो. लोकां जमो तेणें पाशर जातना जाल्लो आवाज आयकून कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें. नाजरेचो जेजू हे वाटेन वेता म्हणून ताका सांगलें. हें आयकून ताणें बोब मारली. जेजू,
दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूत कर. मुखल्यान वेतल्या लोकान तोंड थांब म्हणून ताका बेस्टायलें. पूण तो जेजू, दाविदाच्या पुता, म्हजे काकूत कर म्हणून आनीकी व्हडल्या ताळान बोब मारे लागलो. तेव्हा जेजू रावलो. ताका आपल्या सरशी हाडूंकू ताणें ताकीद दिली. तो सरशी पावतच जेजून ताचे लागीं विचारलें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? सायबा, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी म्हळें कुड्यान. तेवळ जेजून ताका सांगलें, घे तुजी दिश्ट, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. त्या क्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी. देवाक वर्णित तो जेजू फाटल्यान गेलो. हें पळोवन सकट लोक देवाक नावाडूंक लागलो. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुजें उणेपण जाण आसा आनी भावार्थान देवाक उलो मार. आयच्या सुवार्थेंतलो कुर्डो मनीस आपले उणेपण जाणा आसलो. आपणाक दोळ्यांची दिश्ट ना. आपूण काळोखांत आसा म्हणून तो जाणा आसलो. देखून जोगतो वेळ आनी बरो अवकाश ताका लाभतना ताणें पुरतो उपयोग केलो आनी भावार्थान भरून जेजूक ताणें उलो मारलो. हेरांनी ताचें तोंड धांपोवचे प्रयत्न केले, पूण जेजून ताचो ताळो आयकलो आनी ताच्या गरजांक पावलो. आमचें उणेपण जाणा आसून आमी ताचेर भावार्थान भरून जैत व्हरूंक आशेतना आमकांय आडयतले, टिका करतले, कील मट्टान लेखतले. आमचे वाटेरी जायते आसात. तरी पूण आमचो भावार्थ आमी साडिनासता, आमचें प्रयत्न आमी रावयनासता. तिरासणेन देवाक उलो मारल्यार आमचो देव आमचो ताळो आयकता, आमचेर दया दाखयता आनी आमच्या अस्कतपणांतावन आमकां उंच उबारता. आयच्या दिसा त्या कुर्ड्याक विचारलेलें तें सवाल, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं, आमकां विचारल्यार आमची जाप कितें?